पणजेन किंग मोमोचे राज्य नवो पाटो पूल ते कांपाल परेड ग्राउंडा मेरेन कार्नावालाचो उत्सव फ्लोट म्युझिक नाच आणि एंटरटेनमेंट कार्यावळीचो राजधानीन दबाजो। गोयचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडयतलो जाल्यार गोय योगमय जावपाची गरज आसा म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। रामदेव बाबाचे गोयातले 3 दिसाचे शिबीर मिरामार उक्तावण शिवपूजा। गोय स्पिरिच्युअल टुरिझमान संवसारान नंबर 1 डेस्टिनेशन जातलो म्हणटा ब्रह्मेशानंद स्वामी योगगुरू रामदेव बाबाच्या शिबिरान उमेदीन वांटेकार। राज्याक दिल्ले पुराय 16,982 कोटी रुपया जीएसटी भरपाई सेस क्लियर। 49व्या जीएसटी बसके उपरांत अर्थमंत्र्याची घोषणा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांनी पान मसाला खातीर दिल्लो टॅक्सेशन रिपोर्ट बसकेन मान्य। आग्वाद किल्ल्यार सोऱ्याचे बार्र आसप हो सुटके झुजारी आनी हुतात्म्यांचो अपमान। फ्रीडम फायटर संघटना फुरियोज। सरकार म्हणटा तो वाठार खंय फूड कोर्ट। म्हादय लोकांमदी जागृती करूंक आरजीची गोयभर जलयात्रा भोंवडी सुरवात 70 सावन 20 तारखेक ठाणे 70 पदयात्रेक सुरवात। 28 तारखेक उसगांवा 70तल्या पदयात्रेचो समारोप। मूळ गोयचो साश्टीचो पाद्री सेबास्तियान मास्करेनस गुजराताच्या वडोदराचो बिशप पोप फ्रांसिसान 2022 सेबास्तियानाचे बिशप म्हणून केल्ली नेमणूक। गोयच्यान मंत्री निलेश काब्राल सुवाळ्याक हजर। कळंगूट पुलिसाच्यो ड्रग्जाच्यो रेडी चालूच। बिहारच्या रामप्रिया कुमार चौधरीक 2.5 लाखावयर ड्रग्जा सयत उखल्लो। स्कूटरूय जप्त। व्हीआयपी स्पा आनी सलून गोंयान चलयता बेकायदेशीर धंदो। फायल धाडल्या कलेक्टराक। टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली माहिती। आनीक 12 चिते आज भारतान तांकां मध्य प्रदेशांतल्या कुनो राष्ट्रीय पार्कान सोडल्यात। गेल्या वर्साचे 8 नामियन चिता धरून भारतान एकूण 20 चिते। देशान कोविडाच्यो नव्यो 116 केशी। एक्टिव्ह केशी 1867। गोंयान नवीन केस 1, एक्टिव्ह 5। आदले चिन्ह गेले म्हूण काय फरक पडचो ना। विचार करात, नवे बरे चिन्ह घेयात, फुडें सरात। राष्ट्रवादी सर्वेसर्वा शरद पवाराचो उद्धव ठाकरेक सल्लो। केदारनाथ महादेवाचे देऊळ 25 एप्रिला सावन भाविकांक जातले उक्ते। ऑक्टोबर-नोव्हेंबरान देऊळ जाता बंद। 20 फेब्रुवाराक रेजिस्ट्रेशन चावये सुरू। मोदी सरकारा आड जो उलयता ताका वादाक तोंड दिवचें पडटा। बीबीसी वेल्या आयटी सर्वेच्या फाटभुंयेर बिहारचो मुख्यमंत्री नितीश कुमार उलयलो। यूपीन SC/ST अल्पसंख्यांक स्कॉलरशिपीन 75 कोटी रुपयाचो फ्रॉड। ईडीची यूपीतले 22 सुवातेर रेड। कराचीन पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान तालिबानाचो आत्मघातकी हल्लो। 6 लोक सोंपले। हल्लो करपी तिगांकूय मारले। तुर्की आनी सिरियान फाटोफाट 2 विनाशकारी भूकंप येवपाच्या घडणुकेक जाले 11 दीस। सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 45,480। 1.25 लाखावयर लोक जखमी। सोद बचाव मोहीम चालूच। भारताच्या बॅडमिंटन टीमीन रचलो इतिहास। पहिलेच फावट मिक्स एशिया टीम चॅम्पियनशिपीन पदक केले निश्चित। 0-2 फावटी असताना हाँगकाँग 3-2 हरयले। तकलीक बॉल लागिल्ल्यान ऑस्ट्रेलियाचो डेव्हिड वॉर्नर इंजर्ड। टेस्टींतल्यान भायर पूण मॅट रेनशो खेळटलो।
पहिल्या इनिंगांक ऑस्ट्रेलियांक भारताआड एका रनाची लीड. अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विनाचे बॅटिंगेन भारताक साल्वार केले. दुसऱ्या इनिंगेन ऑस्ट्रेलिया 1 आउट 61.